काल आम्ही एक व्हिडिओ सोडून दी ह्याच्या पयलीं आम्ही खूपशे पळयला की बार्रां आनी म्हापशा स्पेशली म्हापशा 5 स्क्वेअर मिटराचेरूय लायसनां दिवपाक लागल्या. देवूळ तुजे हॉस्पिटल्स न्हू, स्कूल न्हू, हांकां दिनासले. आतां कितें जालां, बस स्टँडार दिवपाक लागल्या आनी जे मायग्रंट्स आनी बाकीचे आहा पळय ते थंयसर घेवन बसता. काल आमचे एक सोशल वर्कर्सान ते व्हिडिओज घातलेले कळ्ळें. काल संडे असल्या कारणान थंयसर एक्शन घेवंक जायना म्हणून सांगता. सेकेंड थिंग जे गार्बेज प्रॉब्लम तितून 3 ऑथॉरिटी येता, एक्सायज डिपार्टमेंट, पुलीस ऑथॉरिटी आनी म्युन्सिपालिटी. हे तिनूय म्हापशाचे डिपार्टमेंट न्हिदलेले आहा पार्टीचे कळ्ळें. कारण जी गाडी भोंवता तेंच्यांनी पळोवंक जाय थंय पियाता काय ना ते कळ्ळें. पुलिसाची ड्युटी आसा की तो जर भायर पियालो म्हणजे होलसेल घेवन भायर पियालो. बार्रानूय कशें आहा, बार्रान भायर पिवूं शकना तूं, भितून पिवंक जाय बार्रान तुमी. आनी हांगा जशी लायसनां दिवपाक लागल्या पळय गव्हर्मेंटान बार्राची आनी हे कळ्ळें. फार्मासीक लायसन्स जाय जाल्यार 20 स्क्वेअर मिटराचे हे आहा, कंडिशन आहा. आनी बार्राचें लायसन्स जाय जाल्यार कंडिशनां कांय ना. 5 स्क्वेअर मिटर. हांव म्हणटा की आतां गाडे बारीक ते हँड गाडी आसा पळय, फूड गाडे, तितूनय तुमी आतां फुडें लायसनां दिवपाक लागतले. कारण काल आमचो तो व्हिडिओ म्हापशा बस स्टँडार सगळ्यांनी पियाल्यात आनी थंय बसतात, तेचेर एक्शन कोण घेना. पुलीस जस्ट 200 मिटर्साचेर आसा. म्युन्सिपालिटी लागीं आसा. म्युन्सिपालिटीचे चिंतून नाकात कळ्ळें. ते गार्बेज उलयता, ते पयशे येता ते खंय उडयता ते खबर ना. आमी फाल्यां हे 2 दिसान आमी म्युन्सिपालिटीनूय वयपाक आहा हे घेवन कळ्ळें. तुमी गार्बेज म्हणटा, ही गार्बेज न्हू, ही एक्शन तुमी न्हू. ज्या जाग्यार तुमी NOC तुमी दिल्या तो म्हणटा कितें इन्स्पेक्टर, आमकां म्युन्सिपालिटीची पंचायती NOC मेळ्ळी आमी दितात म्हणटा कळ्ळें. हेका आमी उगी रावपा ना. तुमचे हे जे एक्सायज डिपार्टमेंट आसा पळय सद्या कलेक्शन डिपार्टमेंट जाला कळ्ळें. आनी एक्सायजीचे स्कॅम तुमी पळयल्ले आसात कळ्ळें न्हू. ज्या तरेन दारू जी वाटली वयता रस्त्यांनी इट इज नॉट गूड फॉर गोवा. स्पेशली म्हापशा जे बार्देजाचे नॉर्थ गोवाचे कॅपिटल म्हणटा आमी त्या जाग्यार अशें चलता. कारण म्युन्सिपालिटी न्हिदलेली आसात, पुलीस डिपार्टमेंटूय म्हापशा न्हिदलेले आसात कळ्ळें. बारीक पुलीस जे हेल्मेटाक आनी बाकीच्या हाका 5 जाण रावता पळय, एक नायट शिफ्टींग गाडी कोण कंप्लेन करतलो आनी तुमी एक्शनां घेतली तेच्या पयलीं एक्शनां घेयना. आनी सगळ्या ज्या बऱ्या जाग्यार म्हाका दिसता हुतात्मा चौका कडेन वचा, महात्मा गांधीचे स्टॅच्यू कडेन वचा, बस स्टँडाचेर वचा, जावं बाकीच्या स्कुला कडेन तुमकां ह्यो बाटल्यो दिसतल्यो, तेचेर खंय तरी कारवाई जावंक जाय. व्हडले तांकां फायन घालूंक जाय आनी भितून उडोवंक जाय. तेन्नाच तेचेर एक्शन जातली. आनी ती एक्शन जाय पर्यंत आमी उगी रावपाक ना. 11 मार्च आयज जालो 20, ऑलमोस्ट 20 डेज जाले कळ्ळें. 20 डेज जाले ना, 20 आनी 11 ऑलमोस्ट म्हयनो कसो जालो न्हू. म्हयन्या कितें 40 डेज जाले एक्चुली. त्या 40 डेजान आसतना काल म्हणजे कंप्लेन आसतूनय त्यांनी काल सव केल्या थंयसर. म्हणजे तुमची डिपार्टमेंटाक भियेनात, कोणाचो तरी वयच्यान हात आसतलो. आतां तो म्हणटा आमकां सस्पेंड करपाक येना, तो कमिशनरा कडेन धाडटलो. हांकां ऑथॉरिटी दिवपाक जाय न्हू सस्पेंड करपाची कळ्ळें. नाजाल्यार तूं कमिशनरा कडेन धाडटलो, ह्या धाडटलो, ती फायल कुटलून वयता थंयसर. मागीर थंयच्यान बॅगां दिली उपरांत थंड जाता कळ्ळें. हांव मागता की आमी उगी रावपाक ना. प्रत्येक डिपार्टमेंट जाय पडले जाल्यार कमिशनर त्या डिपार्टमेंटान आमी हे बाटल्यो सगळ्यो म्हापशाचे घेवन वतले. आज तुम्ही पळयता हे ज्यो ऑथॉरिटी आहा पळय हांकां कांयच पडलेलें ना. हे जे आयज पळय वायन स्टोर आहा पळय ते सगळ्याक खंय फार्मासी खंय दिसता. म्हणल्यार खंय तरी हे अल्कोहोल कन्ज्यूम करता आनी हे क्रायमी चड वाडलेले आहा. हेचेर सरकारान खंय तरी स्टॉप करूंक जाय, नाल्यार ह्यो क्रायमी वाडटल्यो. आम्ही ड्रायव्ह आता सुरू केल्या की होलसेलार कडे डायरेक्टली रिटेलान विकपाक ते आमी आतां बंद करतले. आनी आमी हे पडल्यार सगळ्या हितूनी वयतले, म्युन्सिपालिटीन पयलीं वयतले आनी तांकां विचारतले की हे गार्बेज तुमी नाल्यार NOCनी रिवोक कर म्हणून. आनी आतां तेंचे रेड मारता म्हणटा कमिशनर म्हणटा काय करिना, तेजे फुडें वचूंक जाय. आमी सगळे काँग्रेस आमी कमिशनरा कडेन वयतले आनी ते रिवोक तेंची NOC हे करिना, सस्पेंड करिना जाल्यार आमी हे सगळे गार्बेज व्हरून थंय उडयतली. आम्ही आता केस बुक करतले. ऑलरेडी केस बुक केल्ली आहा हांवें तेंचे आनी इन्स्ट्रक्शनूय दिल्लें आहा. परत सकाळी आज हांवें स्टाफ धाडलेले तेजे तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां जाल्यार आमी परत आयज आमची चालू आसतली.
सर जेन्ना अशी वायन स्टोरां घालतात तेन्ना एलावड आसता तांकां भायर बसून पिवपाक? म्हणजे पळय आता लिकर शॉपार तूं गेलो बॉटल घेतली तो भायर घेवन गेलो तो शॉप ओनरूय कांय करूं शकना ताका न्हू. आमी ताका थंय अलावड ना ऑन शॉपार रिटेल शॉपार विकपाक अलावड ना. शॉपाचो सरावंडींग सरावंडींग भायर ते म्हणटा ते भायर पिता म्हणटा ओपन करून. कोणाची जिम्मेदारी तुमची म्युन्सिपालिटीची पुलिसांची कोणाची खंयच्या ऑथॉरिटी तेंची जिम्मेदारी एक्शन घेवपाची? भायर दुसरे ऑथॉरिटीज आहा न्हू तेणी पळोवप. आमी आमचें कितें काम लिकर शॉपार तेणी पिवपाचें ना लिकर. लिकर शॉपाचेर हय जे रिटेल होलसेल रिटेल शॉप आहा पळय बँक होटल वायन स्टोर टू कितले डिस्टन्साचेर तेंच्यांनी पिवंक फावना? ते डिस्टन्स अशें कितें मेन्शन ना. ना म्हणल्यार वायन स्टोराच्या भायर एक स्टेप काडले की तेंच्यांनी घेवन पिव येता. भायर तो कस्टमर रिस्पॉन्सिबल तेका न्हू. कोण? तो वायन शॉपवालो तेका आपूण रिस्पॉन्सिबल ना म्हणटा. मग कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तितून? सध्या मेरेन तुम्ही तुमची कितल्यो जिम्मेदारी केसीस बुक घेयना? केलेले आसा? सध्या मेरेन कितल्यो केसीस बुक केल्या? सध्या 4 केसी बुक केल्ले आहा. म्हणजे हालीच केला? हालींच आम्ही केला. पहिला मार्चान कितलेशेच पर्यंत पयली पासून चालू आसाय चालू भायर आसा, खूब बसपाक टायम पण तुम्ही पर्यंत पयली चालू केला बीन अशें कितें? हय केले आहा. कालच्या हेचेर कितें एक्शन घेतले आतां घेतले. वायन स्टोरांचेर? हय, घेतले. कितली वायन स्टोरां आसा ते? 5 5. आता जी वायन स्टोरां तेचेर कितें एक्शन आयज जातली? जातली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.